आनीक तुजी पेंटिंगां आनी एक गोश्ट म्हणजे तुज्या पेंटिंगान यू आर क्लोजर टू इंडियन मिनेचर किंवा इंडियन स्टायल कंटेम्प्ररी करून सुद्दां कंटेम्प्ररी इंडियन स्टायलीन तुवें खूब हें केल्लें आसा. तुका कितें दिसता की आयचो जो कॉन्सेप्ट आसा किंवा आयची जी पिढी आसा ती आमची इंडियन थिंकिंगाचेर म्हणया किंवा फॉर्म्साचेर पयस वता अशें दिसता आनी आमी वेस्टर्न एप करता वेस्टर्न कॉपी करता अशें तुमकां दिसता? तशें तर सिनियर मोस्ट आशिल्ल्यान तुका अनुभव चड आसतलो. आतां आमचे तूं गोंयच्या आर्टिस्टाचे आतां जुनियर बरें काम करतात ते, पूण म्हाका जाल्यार अशें दिसता हांव सरळ सरळ उलयतां एकेच भशेन पेंटिंगां सगळ्यांची दिसूंक लागल्या आतां 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 तशें जावंक जायना. प्रत्येकाचें इंडिविज्युअल आसल्यार बरें दिसता न्ही. छाप आसपाक जाय. हय आसल्यार. ओके हें मुखार वतकच आनी मुखार वया आमी आनी हांव हें सगळ्याच्या बाबतींत म्हणिना. काही हे आर्टिस्ट रिपीट करता कशें दिसता किंवा काही आर्टिस्ट एकामेकाक कॉपी करता कशें दिसता. तो एक भाग म्हणया तो एक पर्टिक्युलर स्कूल ऑफ थॉट अशें जावंक शकता अशें म्हणया. पूण तशें जावचें न्ही अशें तुका दिसता. कारण सिनियर मोस्ट आशिल्ल्यान तुका अनुभव आसा आनी तुमचे पिढी जी आसा तातूंत भितर अनेक वेगळे वेगळे स्टायल्स आसात. तुमी म्हणा किंवा योलांडा म्हणा किंवा आनी खंयचे आर्टिस्ट म्हणा तांचे वेगळे वेगळे स्टायल्स आसात. म्हणून तुमकां दिसता की दे शूड एक्सपेरिमेंट आनी दुसऱ्या भशेन तांणी करपाचो प्रयत्न करचो. आतां कितें कॉलेजान आसतना तूं बुका वयलें कॉपी करता जावं रेफरन्स म्हणून घेता जाल्यार वेगळी गोश्ट. पूण जेन्ना तूं आतां जालो आर्टिस्ट जालो डायरेक्ट पिकासोचो एक फॉर्म घेवन डायरेक्ट काडटा तें पळोवपाक कित्याक हे फुडें मागीर कितें करतले. आतां कॉलेज जातकच इमिडिएटली म्हणजे काही दीस सोडल्यार इमिडिएटली तुमी जॉब करपाक लागले आनीक डिझायन सेंटर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या डिझायन सेंटरान तुमी जॉब केलो. फ्रॉम कंप्लीट क्रिएटीव आर्ट टू कंप्लीट कमर्शियल अशें म्हणया किंवा कोणें सांगिल्लें आर्ट अशें टायपचे वातावरणान तुमी पडिल्ल्या भशेन तुमकां दिसता? तशें नाशिल्लें. कित्याक एक अशें आसता पळय कोणाकूय खंय आवडीचो जॉब मेळ्ळ्यार आनी कितें जाय म्हणजे तो आमचो आवडीचोच कसो जॉब जाल्लो म्हणजे तुका जाय ते तसले डिझायन तूं कर. एक डायरेक्टर आशिल्लो तो आर्टिस्ट आशिल्लो गोल्ड मॅडल मेळिल्लो तो स्कल्पटर तो ताणें तो आमकां पनवार GS पनवार राजस्थानचो तो आमकां अशें बंधन अशें घालना तुमकां जाय तसले डिझायन करा. फक्त मागीर म्हाका पळोवपाक दिसलें की ट्रेडिशनल आसपाक जाय पयलींचें हें करूं जायना न्ही. ट्रेडिशनल डिझायन स्वताच्या पद्दतीन काडपाचे प्रयत्न केले. हें सगळीं तशी करी थंय. डिझायन म्हणल्यार तुमी कितें करतालीं लोकांक समजुपाक आमच्या व्ह्युअर्सांक? हँडीक्राफ्ट डिझायन वूड पॉटरी बाटीक एम्ब्रॉयडरी मेटल बॅम्बू सगळे ते तांचे डिझायन करप आनी ते आयटम्स ते करतात क्राफ्ट सामान आसताले ओके ते करी आनी ते आमचे हँडीक्राफ्ट हातून विकतात ते सेम टायपचे डिझायन. ओके आतां तो एक पिरियड तुमचो जालो गांवांतलो पिरियड जालो तुमचो कॉलेजींतलो पिरियड म्हणजे एक टप्पो कसो आसा तुमच्या लायफान इनफॅक्ट सगळे रिलेटेड आसा तरी सुद्दां टप्पे आसात. ही जवळ जवळ 20 वर्सां तुमी काम केलें डिझायन सेंटरान म्हाका दिसता बरोबर न्ही. आतां रिटायर्ड सो आतां रिटायर्ड लायफ आनी आतां पेंटिंगां ही वेगळी गोश्ट रिटायर जावन करप. पूण तुमी जेन्ना काम करताले तेन्ना तें काम करप घरा येवप तुमची फॅमिली पळोवप आनी ताज्या भायर तुमी पेंटींग करप म्हणजे सातत्यान तुमी पेंटींग करत आसा सातत्यान दाखयत आसा वर्क्स इंडिविज्युअल वर्क म्हणा सोलो वर्क म्हणा किंवा ग्रूप एक्झिबिशन हें कशें जमलें? एक म्हणजे कितें कामाक आमी काम करी खरें पूण तें आमचें काम म्हणजे ड्रॉइंगूच आसतालें. हाताक इतलें बरें वळण लागलें तें आनी चिंत्तना आतां ऑफिसाचें काम एक डिझायन केलो काय ऑफिसाचें काम जालें. तूं कितल्या बेगीन करता तें तुजेर आसा. तूं म्हयनो लाय नाल्यार तुजी कितली टॅलंट आसा त्या प्रमाणें तूं करतलो आनी इतल्या वेळान उरता तो सगळो वेळ चडसो पेंटिंगाचेर तकलेन तें आसतालें आनी मागीर रातचें येता तेन्ना चडसो वेळ पेंटिंगाक दितालें हांव सगळें घरांतलें काम करून. सगळें म्हणजे ऑफिसूय करप परतें घरा येवप भुरग्यांक पळोवप जेवण करप आनी तेंय करप. ओके म्हणजे इतलें पॅशन तुमकां कलेचे बद्दल आशिल्लें म्हणून तर करूं शकता. एडजस्ट करप हें सुद्दां एक पॅशन आसपाक जाय. ओके ग्रेट म्हणजे एक गृहिणी म्हणजे आमच्या व्ह्युअर्सांक तरी खुबशें म्हत्वाचें एक इन्फॉर्मेशन आसा हें की एक गृहिणी अशें एडजस्ट करून सुद्दां हे लेवलचेर पावूंक शकता. आज तुमचो एक लेवल पाविल्लो आसा जो ऑलमोस्ट लोक म्हणटात की निरुपा नायक हाका सोदपाक येतात घरा कडेन ताजें वर्क सोदपाक येतात. तें वर्क पयलें की समजता निरुपा नायक म्हणून जगभर तुमचे वर्क पसरिल्ले आसात एज इन टर्म्स ऑफ बायर्स आनीक इन टर्म्स ऑफ एक्झिबिशन्स जाल्यार आतां कशें दिसता फ्रॉम सावयवेऱ्यां टू द वर्ल्ड सगळे जगान?
ना म्हाका तशें कांय दिसना. जेन्ना हांव पयलीं आशिल्लें न्ही तशें आसा. कितें म्हाका कळना पूण हांव आजून तशेंच आसा. कित्याक हांव नकळो हांव तशेंच आसा. मन तशेंच आसा. आनिकूय पेंटिंगां करचीं कशीं दिसता. पूण कोणें म्हाका हें करिना जाल्यार म्हाका तशें केन्ना हें जायना. दुसरे म्हाका म्हणटा म्हाजे फ्रेंड फोन करून हे तुका काडलें ना थंय, तुका आनी कितें केलें ना. पूण हांवें केन्ना चिंतून नाशिल्लें. ताणें चिंतल्या उपरांत सांगल्या उपरांत म्हाका येता हय म्हाका व्हेलें ना न्ही अशें म्हाका दिसता. पूण हांव ताजेर रिएक्ट करिना केन्ना. पूण म्हाका तशें खरेंच कांय दिसना. सांगल्यार फटी दिसतलें म्हाका खरेंच दिसना तशें कांय. आजुनूय हांव तशेंच आसा पयलींच्या. इतले लोक तुमकां भायले लोक सुद्दां हांगा येतात तुका पूण हांव तांकां खूब म्हाका मनान खूब हें ग्रेटफूल. लोक आपले बोल्सांतले पयशे फारीक करून म्हाजी पेंटिंगां घेता म्हाका व्हडलें दिसता. आनी म्हाका केन्ना केन्ना एक पेंटींग विकचेंच न्ही कशें दिसता. बरें हय हय अटॅचमेंट जाता. हय कोण म्हाजे आतां बँकेतले कोणूय येता पेंटींग घेवन म्हाका अशें दिसता आरे रे बँकेन व्हडले लोक पेंटींग घेता तेन्ना बरें आसा न्ही कितें पयशे. बँकेतले लोक येता बँकेचो पगार हांव जाणा आसता ते आनी ते म्हाज्या आवडीन इतले आयिल्ले आसता. हांव सांगीत ना कितले पयशे ते. तुमकां व्हर जाय तितले तुमी दिया म्हणटा हांव. सांगिना हांव पयशे. कित्याक ह्या अशा मनशान म्हाजें पेंटींग एप्रिसिएट करप हीच म्हाका गोश्ट व्हडली दिसता. बरोबर. एका साद्या मनशाच्या घरान जाका कलेची आवड आसा ताच्या घरान वचून अशें तुका दिसता. कलेच्या म्हणजे चित्रकलेच्या भायर तुका आनीक 2 आवडी आसात आनी जाचे तुवें शिक्षणूय घेतिल्लें आसा. एक म्हणजे गायनाचें जे प्रॉपर शिक्षण तुमी घेतिल्लें आसा शास्त्रीय संगीताचें. जाल्यार ही आवड कशी जाली शास्त्रीय संगीत? ल्हानपणांतल्यानूच आशिल्लें म्हाका गायन अशें म्हणजे कितें. कोणा कडेन शिकले तुमी? रंजना कश्यप म्हणून आशिल्ली स्वामी विवेकानंदान 5 वर्सां हांव तिजे कडेन शिकलां. आनी सुगम संगीत आकाशवाणीचेर हांव वतालें पयलीं. मागीर प्रोग्राम्स करताले? हय. मागीर बंद केले तुमी? मागीर आई हें जाली तेन्ना हांवें बंदूच केलें वचपाचें. गायनूच बंद केलें काय वचपाचें बंद केलें? थंय वचपाचें बंद केलें आनी हांव खंय प्रोग्रामान बी पयलीं वतालें मागीर हांवें सोडलें वचपाचें. आनी ताच्या भायर तुमकां कवितेची आवड आसा? हय पूण ती भितरल्या भितर ते केन्ना कोणाच्या मुखार घालूंक हाडूना. पूण कोणें तरी तुमची वाचलें आनी तांणी प्रोत्साहन केलां म्हणजे तुमकां अशें आसा. संजीव वेरेकार मागीर माधव बोरकार मागीर वो आसा थळी मुकेश थळी. हय तो म्हाका खूब हें करता. हे आसा थोडे. ताणें तुमची कविता वाचिल्ली आसात? ताणें न्ही संजीव वेरेकारान म्हाजी कविता वाचल्या आनी ताणें म्हाका बरी जाल्या बरें बरयता अशें म्हणलां. तुजी हांवें वाचल्यात खुबश्यो आनी ताजे बूक करपाचें केन्ना विचार केला? ना. कारण पेंटींग करता न्ही तकलेन आशिल्ली पेंटींग करता तकलेन ते आशिल्ली. हांवें सहज केल्ल्यो अश्यो म्हणजे ऑफिसान बसला म्हाका अशें लोकांचे पळोवन लोक वागता ते पळोवन अशें ते सुचतालें आनी ते केल्ले हांवें. एक वाचून दाखोवशीत? निसर्गाची अनेक रुपां इतली मोलादीक आसता की तें कांय वेळा फक्त मनाच्या कप्प्यांत जपून दवरूंक मेळटा. केन्ना केन्नाय ते खीणभर आसता. आयज एक आळवाचें झाड बरें मजेत डोलतालें पावसान भिजिल्ल्या आनी पावसाचे थेंब पानार ऐटीत घेवन उबें आशिल्ले. थेंब मातसो मोठो आशिल्लो. थेंबार आशिल्ली सुंदर नक्षी. सुर्याच्या किरणांनी तयार जाल्लो तो चमत्कार. रंगीबिरंगी ती नक्षी पळोवन मन भुलून गेलें आनी मन विचलितूय जालें. कित्याक तर हें सगळें दृश्य क्षणभंगूर आशिल्लें. मातसो वारो येत जाल्यार हो थेंबूय ना आनी ताजे वयली नक्षीय ना. मन विशन्न जालें. ही नक्षी म्हणजे सुर्याच्या किरणांनी तयार जाल्लें एक छोटुलें इंद्रधनुश्य. वा कितलें सुंदर पण क्षणीक. अशीच क्षणीक रुपां पावसान सगळ्याक इतरत्र पळोवंक मेळटा. जे जरी क्षणीक आसलें तरी मनांत तें उरता आनी दवरूं येता. मागीर तें क्षणीक कशें जालें? जगांत अशेंच आसा. जें सुंदर सत्य आनी शीव तें मनांत शाश्वत उरता म्हणूनच ताका असामान्य म्हणटा. आनी विशेशता ताची आगळीच जेन्ना तें चित्ररुपान भायर येता. ब्युटिफूल, वंडरफूल. म्हणजे तुमी इनफॅक्ट कवितेचो एक पुस्तकूच करूंक जाय कारण कितल्योश्योच कविता हांवें पळयल्यो त्या बुकाचेर
की ताजी जवळ जवळ 2-3 पुस्तकांच जातलीं. तर तुमी ती कवितेची पुस्तकांय करचीं अशें आमकां इच्छा दिसता. ताजे भायर तुमचें गायन आसा. एक आमकां वता वता कितें तरी म्हणून दाखोवचें. तुमचो आवाजूय आयकूंक मेळटलो आमकां आनीक शास्त्रीय संगीताचें बॅकग्रावंड आशिल्ली निरुपा नायक हें आमकां कळटलें. उठी गोपाळा उठी गोविंदा उषकाल झाला हलके हलके उघड राजीवा नील नेत्र कमला तुझे भेट कायला देवा म्हजी आगळी घेऊन सेवा तुझे भेट कायला देवा तुझे भेट कायला देवा म्हजी आगळी घेऊन सेवा तुझे भेट कायला देवा. आमी निरुपा नायक हांचे कडेन उलयताले. हे नावाजलेले अशे चित्रकार. जगभर तांची प्रसिद्धी जाल्ली आसा. अनेक लोक तांकां हांगा मेळपाक येतात, तांची चित्रां विकतीं घेतात. आमी ते कवी म्हणून आमी जाणून घेतले, गायकूय म्हणून जाणून घेतले. तांची अशीच भरभराट जावची अशें देवा कडेन मागता. तुका नमस्कार आनी आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.